जिल्हा पंचायत निवडणुकी खातीर काणकोणच्यान पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत आनी खोला पंचायत क्षेत्रांत निवडणूक प्रक्रिया चालू जाल्ली आसा। पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत एकूण 31 बूथ आसात आनी खोला पंचायत क्षेत्रांत 22 बूथ आसात। वट्ट काणकोणचे 53 बूथ आसात। पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत मतदार पळोवपाक गेल्यार 16,820 आनी खोला मतदारसंघात 14,146। एकूण जी मतदाराची संख्या आसा ती 30,966 आसा। डिटेल पळोवपाक गेल्यार पैंगीण जे मतदारसंघ आसा तितूंत भितर BJP, काँग्रेस आनी अपक्ष उमेदवार शैलेश पागी, विपिन प्रभुगांवकर आनी दया गांवकर अशे इंडिपेंडंट उमेदवार आसा। पूण कशें आसा, BJP आनी काँग्रेस जरी स्ट्रॉंग आसले तरी शैलेश पागी, विपिन आनी दया हे अपक्ष उमेदवार आसात। हितूंत भितर एंटी BJP वोट्स जी आसा ही फुटपाची शक्यता आसा आनी कितें जायत म्हूण सांगपाक जायना। वेरेज खोला पंचायतीक BJP वर्सीस काँग्रेस आनी आप कॅन्डिडेट आसा, पूण पळोवपाक गेल्यार ही BJP वर्सीस काँग्रेस टफ फायट जाता अशें दिसता। सर आयज ZP पोल्स चालू जाले ऑलरेडी। तशें पळोवपाक गेल्यार तुमचो खूब असो व्हडलोसो एरिया हांगासर आनी आयज तुमी सकाळ फुडें तुमी वोट केला। सो कशें कितें पळयता फुडलो फूल दीस आयज? एक म्हाका दिसता कितें जाणा की सादारण एक 10,000 आसपासचे वोटींग जातले आनी त्या कोतान हे 22 बूथ आसा सगळे ह्या सायडीच्यान 17 सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायतीच्या। म्हाका दिसता की मोर दॅन 50% वोटींग जे पळय सगळें न्ही तें BJP जातलेशें म्हाका दिसता। हांगासर टोटल कितले वोटर्स हांगा ZP? टोटल वोटर हांगा ZP आसा 14,500। सो तुमी 10,000 मेरेन वोटींग जातलें म्हणटा? हय। आनी कसो कितें ट्रेंड आसा हांगासर हरशीं ZP? ट्रेंड ZP हे सायडीच्यान सगळे म्हाका दिसता आउट ऑफ 22 बूथ एटलिस्ट एक 18-20 बूथ BJP लीड आसतली। युतीक तुमचे, कारण MGPचे थोडे मतां आसात हांगा। ती सगळी आमचे पळय युतीचो पळय धर्म आसा तितून सगळे लोक पाळटले आनी त्या प्रमाणे युतीचेच कॅन्डिडेट जिखतले। जिल्हा पंचायत जे चलता दवली भागात हांव एक कॅन्डिडेट वल्लभ भरत। लोकांनी सायलेंट वोटींग चालू आसा हांगा आनी एक शॉक बसतलो हे BJP पार्टीक। ते सामके इतले ओवर कॉन्फिडंस आसा की तांची सीट येतले, पूण हे पार्टी तांकां शॉक बसतलो आनी लोक तांकां जागो दाखयता ते खेळ आसा ते। आनी ते कळ्ळें म्हाजें सांगपाचें म्हणणें आसा इतलें कितें ते सामके आतां आमचे भुतार दिकारपाली भुतार आमदार येयल्लो उल्हास तुयेकर BLO कितें करताले, सिरियल नंबर बरोवन दिताले ते तेणें बंद केले। इवन दादागिरी केली दिवचो आमचे दिकारपाली तिनूय भुतार। म्हणजे तांकां इतले फस्टेड आहा आनी इतलो भिला उल्हास तुयेकर भिला, तेजी टीम इतली भिल्या तांकां कितें करूं नाका। हे सीट तेंचे गेल्ल्यान जमा आसा। हांगा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हांव जिखता हे 100% आनी लोक म्हाजे बरोबर आसा। मुस्लिमूय आसा, हिंदूय आसा, क्रिस्तान एकजूट जावन लोकांनी म्हाका इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सामके नंबर 1 हाडटले आनी फाल्यां तुमकां सोमारा रिजल्ट कितें तुमकां कळटलो। स्थिती एकदम बरी आसा। सगळे लोक भायर सरून आपल्या बुथाचेर वचून लायनी लागून वोट करीत आसात। ओके, हो संकेत आसा लोकांचो की जो लोक आसा तांकां कितें तरी चेंज जाय। ओके, सो ते चेंज करपाक लागून लोक उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवन लोक भायर सरून वोट कास्ट करतात। तशेंच म्हाका लोकां कडल्यान खूब हें मेळटा, सपोर्ट मेळटा। ते म्हणटात तुजें आमी काम पळयलां, जावं ते देवस्थान जावं बाकीचे सगळे कडेन जे हांव एसोसिएशनाचे जुडलेलो आसा त्या दृश्टीन ते म्हाका म्हणटात यू आर केपेबल टू बिकम अ ZP। सो लोक खूब म्हाका सपोर्ट करतात। लोक भायर सरून आपूण जावन येवन म्हाका सांगतात बाबा आमी तुका ह्या फावटी तुका वोट मारतले म्हणून। जे फिल्डार एकदम बरे आसात। लोकांक दिसता की हांव निवडून येवपाक जाय कित्याक तर हांव एक ग्रास रुटाचो कार्यकर्तो। ग्रास रुटाच्या कार्यकर्त्याचेर एक अन्याय जाल्लो आसा। जो कार्यकर्तो 34 इयर्स जावन पार्टीचे खातीर काम करतालो, जो कार्यकर्तो लोकां पर्यंत पावतालो, त्या मनशाक तेंच्यांनी टिकेट दिवनासतना एक म्हजेर अन्याय केल्लो आसा म्हणून लोकांक एक म्हाजे बद्दल एक सहानुभूती आसा। ते सहानुभुतीन ते रुपांच्या वोटाचें रुपांतर जावन म्हाका ते निवडून हाडटले अशें हांव आशा बाळगितां। म्हजें नांव जॉन फेर्नांडीस आनी हांव ZPचो उमेदवार। म्हजें सिंबल जावन आसा एरोप्लेन। सद्या सिट्युएशन पळयले प्रमाणे हांव जायत कडेन भोंवला, लोक भायर सरता आनी बरें दिसता की वोटींग बरे भाशेन चलत न्हू। आनी हांव सोजमतां की वोटींग बरे भाशेन जातलें आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तुमकां वोट मारतलो कित्याक
आनी जायत जाणांक कॅम्पेनींग बरे भाशेन जालां आनी जायत जाणांक जे वॉर्डान हांव पावलोलो तेणी म्हाका जायत बरें उतर दिलां मुखार वच म्हूण. पूण हांव तेच भाशेन मिन्स हांव सॉरी जाता कित्याक हे 8 दीस आमकां पावोनाय. हे 8 दीस म्हळ्यार एकदम शॉर्ट टर्म आहलोलो कॅम्पेनींग करपाचो आनी हांव सगळे घरान पावना. सोजमोशाय की हांव जिखोन येयलो म्हणटरी लायक तुमकां चोवपाना हें करपाना आमच्या ना मुगेलें तूं नेचर कोणू जाण आसतलो की हांव नुवें गांवचो पंच आनी तेन्नाच तूं मुजे पयलें हांव मुगे केसलो जात ते भाशेन आदार दिता. आनी हांव सोजमोता तूं म्हाका बरे भाशेन मत मान जिखोन हाडटो म्हणून. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. जे आयज आमच्या पेडणेचे जनतेक हांव सांग सोदतां जे आयज सगळ्यांनी भायर सरान सगळे फॅमिलीक घेवन बाकीचे सगळे फ्रेंड्स तांकां सांगून बाकीच्या सगळ्यांक तांकां सांगून सगळ्यांनी भायर सरपाची खूब गरज आसा. जे आयज वोटींग करपाचे जे आयज कमळाक सगळ्यांनी आयज वोटींग करपाची खूब गरज आसा. जे आयज कमळ सगळे कडेन कमळ फुल्लेलें आसा तशेंच आतां जे आयज म्हाका दिसता सगळे कडेन कमळ ते फुट्टले कित्याक जे आयज तरेन आमच्या जे डिवलप लोकां मदें आसा पळय लोकांक दिसता त्यो गोश्टी लोक बरे तरेन जाणा. जे आयज कोण जे आयज दुसरे पार्टी आहा तेंच्यांनी डिवलप कांय करून दाखयना. जे आयज आमच्या BJP सरकारान जे डिवलप केलां ते जे लोकांक दिसता लोकांक सगळ्या घरांनी कोण तरी स्कीम घेता सगळ्यां कडेन जे कांय रोड बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो आयज दिसता पळय ते आमच्या BJP सरकारानूच केल्ले आसा. ताका लागून जनतेक सगळ्यांक आव्हान आहा तुमी भायर सरचे सगळ्यांनी आनी जाता तितले भोवमतान भोवसंख्येन आमी जिखतले नक्कीच आहा. म्हाजे 3य सीट हे जिखतले हे नक्कीच आहा. तोरशा नारगळ आनी जे कोरगांव 3य सीट अवश्य आमी जिखतले. पूण म्हाका भोवसंख्येन जाय जे आयज लोकांनी भोवसंख्येन भायर सरान भोवसंख्येन आमच्या BJP सरकाराक एक हात तेंचे बळकट करपाची खूब गरज आसा. जे आयज आमचे प्रमोद सावंत सरकार CM आमकां डायनेमीक CM मेळ्ळो आसा तो बरे रितीन आयज आमच्या पेडण्या तशेंच आमच्या गोंयांत खूब बरें डिवलप करता. ताका लागून तेजे हात बळकट करतलो जाल्यार जनतेन भायर सरान जे कमळाचे शिक्को मारून भोवमतान भोवसंख्येन ते आमचे वोट करून आयज आमच्या CM सराची तशेंच BJP सरकाराचे नरेंद्र मोदी जो आयज आमचो बऱ्यान बरो पंतप्रधान आहा ताका बऱ्यान बरो आमचो तेजे हात बळकट करपाचो गरज आहा. सगळ्यांनी भायर सरचे इतलेंच सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा. कोणीच मतदान आपलें वेस्ट करचें ना. ताका लागून सगळ्यांनी भायर सरून जे BJP सरकाराक वोट करचें आनी ताका निवडून हाडचें. बुद्धिंगाचेर वोटींग करपाक आयिल्ले आसा. नंबर 47 नेम प्रमोद सावंत. आमी सद्या आसा कोडली 30 जो बूथ तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता थंय आसा धारबांदोडा. एक गजाल आमी नोटीस हांगासर अशी केली की ह्या बुथाचेर हांगासर ज्यो व्हीलचॅर आसूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो व्हीलचॅर हांगासर अवेलेबल ना. जर समजा कोण सिनियर सिटीजन जांकां चलूंक जायना जर समजा तांकां गाडयेन हाडलें जाल्यार तांकां गेटीच्यान जो वोटींग बूथ आसा थंय व्हरपा खातीर तांकां व्हीलचॅरीचो कांयच अरेंजमेंट ना. आमी पळयता की ह्या इलेक्शनाक जी घरा कडेन बॅलेट्स येताली 85+, ते हांगासर ना. ZP पोल्साक जर कोण 85+ आसा तेंच्यांनी हांगासर बुथारूच येवन तांच्यांनी वोटींग करचें पडटा. आनी जर समजा अशा तरेन जर कोण तरी सिनियर सिटीजन जाका चलपाक जायना तो जर हांगासर येता जाल्यार तेजे खातीर व्हीलचॅराचो अरेंजमेंट हांगासर जो आतां आमी पळयता कोडली 30 जो बूथ आसा धारबांदोडा थंयसर सद्या तो अवेलेबल ना.